कदंबा आवाज पाहून झाला बरं महाराष्ट्रात असलेलो डिटेल घेऊन फक्त व्हिडिओ पयला हांवें ओके ते बरोबर आहा पूण अशी जायती आमी केसीस पळयल्या की कदंबाचें हें चालूच आसा म्हणून ते कितें आसा गाडी आसता न्ही केन्ना एक्सिडेंट जाता हें कोणी सांगपाक शकना कारण मुद्दम काय कोणी करना खरें आसतना तेणी बरें सेव करून ती स्लो गाडी पडल्या अशें म्हणून व्हिडिओ पयला हांवें डिटेल पळोवना ते हांवें सो जमत तेजी कितें चूक आसली जाल्यार आमी ते इन्क्वायरी करतले ना पण ते खंय तरी मेंटेनन्स ना मेंटेनन्स आमचे प्रत्येक आमचे डेपोन आमचे वर्कशॉप आहा आमचे मेंटेनन्स रातची समज कंडक्टर ड्रायव्हर समज दीसभर बस चलयली काय तो सांगता की हे बशीक आमकां फॉल्ट आहा ते राती कडेन मागीर ते सारकें करता समज राती कडेन ते सारकें जावं ना दुसरी ती बस वचना आमची रिपेर केल्या शिवाय सो फॉल्ट आसता तो काडटात आमी मेंटेनन्स करता जाल्यारूय अशें वाटेक आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा आनी पूण ओल्ड मेजर आसता पळय सामको खूबच कदंबा बसींतल्यान भायर जाता त्यो मातशें कितें जाल्यार थोड्यो बशी आमच्यो तेंचे किलोमिटर सुमार जाल्ले कडेन आसा थोडे आमचे आतां 15 वर्सां जातकूच ते स्क्रॅप करपा जाय अशे खुबशे बशी आतां आमी लास्ट टायम आमी जवळ जवळ 55 बशी आमचे स्क्रॅप जाल्यो आतां आमचे फुडल्या ह्या 2 म्हयन्या भितर आनी 25 बशी स्क्रॅप जाता सो त्या बशी थोडे कशे आसता आमच्यो बशी प्रत्येक रुटाचेर चलता आतां आमी समज फॉर एक्झाम्पल आमकां आतां फाल्यां 2 बसी आमच्यो रिपेर करपा जाय रोखडेच लोकांचे फोन येता आमची सायडीची बस बंद जाल्या म्हणून सो लोकूय पाशस ना लोकांक रोखडेच चेअरमॅनाक फोन की बस बंद जाली आमची पूण आमी एक्चुअली ती रिपेरी करपा दवरलेली आसता बारीक बारीक अशे व्हडले आसता ते आमचे मॅकॅनिक कडेन आमचे मडगांव डेपो आहा आमचे पर्वरी डेपो आहा आमचे पणजी डेपो आहा सगळे कडेन आमी डेपो आसा तुमकां दिसना ही रिप्लेस करपाक जाय म्हणून कितें जालें इवी बसी तुमकां दिसना ह्यो रिप्लेस करपाक जाय म्हणून बी बसी नवी हाडूंक जाय म्हणून चालू आहा न्ही आमचे हळूहळू आमी करतले आतां आमचे जे 100 बशी येवपाचे थोड्यो थोड्यो येत आहा आमच्यो डिसेंबर पर्यंत सगळ्यो बशी येतल्यो मागीर आमी हळूहळू त्यो आतां आमच्या आतां ते पळय सकाळीं म्हाका एक आमदारान फोन केला की थंय इवी बशी घातली आमच्या पेडण्या पूण तो म्हणटा इवी बस नाका म्हणटा तो कित्याक आमचे तो रिमोट एरियान व्हडल्यो बशी वचना म्हणटा तो ते पयलींचेच घाल म्हणटा तो सध्या कितें आतां तुमी स्क्रॅप जाले म्हणटा नवीन कितें स्टेटस चालू आहा आमचे आतां 50 बशी आमी बांदपा दिल्या डिझल डिझल त्यो आमच्यो काल आमी इन्स्पेक्शन केलां हांगा वेर्णा आनी तितूंतली एक बस बांदून रेडी जाल्या ती आमी आतां फुडल्या 2 दिसां हाडटले ते कमी कमी 50 बशी आमच्यो नवीन नवी डिझल बशी त्यो आमचे इंटरस्टेट चलोवपा खातीर इंटरस्टेट म्हयने जाले आतां 6 म्हयने जाले लोकांक थंयसर त्रास जाता तेंच्यांनी फाटीं मिडिया कडेन येवन तेंच्यांनी अपील केलें की बेगींतल्या बेगीन कदंबान हांगा ज्या तेंच्या गांवांत तो त्रास जाता तो हो मातसो खंय तरी हे कर बसीक बस घालून हो क्लियर करतो बरं हांव पळयता ते आनी जर आमचे स्पेर जर बस जाल्यार घालपाचो आमी प्रयत्न करूया आमकां शॉर्टेज बशी आहा कमी कमी 100 बशी आमचे 150 बशी शॉर्टेज आहा त्या भायर आमकां स्कुलांचो डिमांड आहा सो स्टेप बाय स्टेप एकदम जायना ते सो फुड्यांत तुमी डिझलूच बशी हाडपाचे आहा काय इलेक्ट्रीक बशी घालपाचे सद्या आमच्यो त्यो 50 डिझल घेता आमी त्यो आमचे इंटरस्टेट म्हणजे आमच्यो चडश्यो हुबळी बेळगांव बॉम्बे पुना बेंगलोर ह्यो बशी आमच्यो चडश्यो पोरण्यो जाल्ले कडेन आमचे ते बंद आसा सो ह्यो 50 बशी आमी ते इंटरस्टेट रुटार घालतले सगळे प्रॉफिटेबल रूट आमचे खंय तरी ते हे आमचे चलपा जाय न्हू ते बरे रूट आहा ते आमचे बंद आहा अशे प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन सो सिटीन चलोवपाक इलेक्ट्रीक बसी तुमी हय हे करतले इलेक्ट्रीक आतां आमचे स्मार्ट सिटी अंडर 48 बशी आमचे पणजे चलता सगळे आनी लोक खूश आहा बरे सर्वीस मेळटा म्हणून तुम्ही म्हणले की ऑलमोस्ट 100 तशे बसी शॉर्ट आसा म्हणून सो ज्यो फाटीं तुमी बसी डिझॉल्व केल्ल्यो पळय सगळ्यो 50 बसी स्क्रॅप केल्ल्यो तेजे नंतर शॉर्टेज जाली काय पयलीं शॉर्टेज आशिल्ली तुमकां सगळ्यो ना ह्यो शॉर्टेज पयलीं पासून आहा आतां कितें थोडे 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 आमी आमकां सरकार आमकां नंबर मिनिस्टर सीएम आमचो थोडे थोडे आमकां हें करता सँक्शन करता त्या प्रमाणे आमी थोडे थोडे बजेटा भितर आमकां तेणें आतां एलोकेशन केल्ले कडेन आसा त्या प्रमाणे थोडे थोडे मेळटले आनी इवन आतां आमकां अंडर IT हेज्या मार्फत आमकां बशी मेळपाच्यो त्यो 500 बशी मेळ्ळ्यार ऑलमोस्ट आमचे गोंयचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले सेंट्रलांतल्यान इवी दिल्ल्यो हय इवी कितले तेंचे 500 अश्यो म्हणल्यार त्यो तेंची आतां मिटींग जावपाची आहा फायनलाच जावना ह्यो फाटल्या दिसांनी तो इवी दिल्ले हा त्यो टोटल 150 बशी आसलेल्यो तेच्यातल्यो आतां आमकां एटलिस्ट 85 कितें बशी उरल्या येवपाच्यो हय केन्ना मेरेन येतल्यो त्यो डिसेंबर पर्यंत दिता म्हणल्यार वॉलट्रा कंपनी हैदराबाद